आयज हांवें न्हू कितें पळयलें पळय तें सारकें डिस्गस्टींग पळयलें. सांगता तुमकां कितें जालें पळय तें. म्हाका न्हू म्हाज्या एका फ्रेंडान ओके थोडे पयशे धाडल्या ओके आनी तो सदींच कोणाक कितें ना कितें करीत आसता. थोडे तेंस पयलीं तुमी पळयलेलें की एका भुरग्यान ल्हान भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें ओके. तशेंच त्या भुरग्यांनी आमचे जे रुमान भुरगे रावतात ल्हान ल्हान तेका पासून एक धाकटुली पार्टी दिल्लेली पळयलेली तुमी. हांवें केक कट केल्लेली बर्थडेची ती. त्याच भुरग्यान म्हाका एक परत थोडे पयशे धाडलेले आसा की थोड्या भुरग्यांक जेवण दी म्हणून. बट वॉट आय हॅड डिसायडेड हांव गेल्लोलो ओल्ड एज होमान ओके. सो तेजे एक्चुअली प्लॅन आसले ओल्ड एज होमान वच आनी ओल्ड एज म्हणजे जे जाणटे आहा तेंच्या वांगडा सेलिब्रेट करया. हांव गेलो म्हाका थंय खूब जाणटे मेळ्ळे. हांव ओल्ड एज होम खंयचें तें नांव बीन सांगिना. खूब लोक मेळ्ळे जाणटे ओके. दे वर व्हेरी गूड टू मी आनी तेंकां टायमपास टीव्ही आसली व्हडली ओके. त्या टीव्हीचेर तेंकां मराठी व्लॉग्स, थोडे कोण मराठी व्हिडियोज पळयता, थोडे कोण कोंकणी व्हिडियोज पळयता, थोडे हिंदी व्हिडियोज पळयता, थोडे चॅनल्स पळयता ओके. आनी आमची त्या हेतूंतली जी सिस्टर आसा खबर आसा ती आमची सबस्क्रायबर आनी ती आमचे व्लॉग्स एवरी डे टीव्हीर घालता न्हू. आनी आमी जशे एंटर केले थंय शी वॉज सरप्रायज. अरे आपूण तुजी व्हिडियोज पळयता आनी टीव्ही ऑन करून दाखयली पळयता जाल्यार ईच एंड एवरी व्लॉग्स ती पळयता. बट वॉट सरप्रायज तुमकां खरें सांगता. म्हाका अशें दिसलें की चल हांव 2 मिनटां जे जाणटे आहा तेंचे लायफ, तेंचे पेन, तेंचो जो कितें हे प्रॉब्लम आसा ते एटलिस्ट तोंडान उलयता बिहायंड द कॅमेरा. सो म्हाका न्हू एक जाणटी मेळ्ळी. शी स्पोक टू मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. खूब उलयली म्हाजे कडेन ओके. आनी जे तिणें म्हाका सांगलें पळय तेतून हांव इतलो हर्ट जालो की तुमकां कितें सांगू हांव आनी अंकिता सरप्रायज. गायज तुमी तुमचे पेरंट्साक कितलो मोग करता ते पयलीं म्हाका कॉमेंट करून सांगा. खूब करता आसतले न्हू. ती जी आंटी असली थंयसर खबर आसा जाणटी बाबडी अरावंड 82 कितें सांगलें न्हू तेणी 82 इयर्स ओल्ड. ती म्हाका सांगता बाबा यू नो वाय आय एम हियर. इंग्लिशीन सांगलें तेणी म्हाका. बाबा यू नो वाय आय एम हियर. दाखयलो आपणाचो चेड्याचो फोटो आनी त्या चेड्याक हांव वळखता ओके. तो चेडो असो न्हू की भिकारी बीन न्हू. UK आसता ओके. बऱ्या जाग्यार कामाक आसता. काम म्हणजे कितें कोणाचेर जॉब आसना, तेजो खुदचो बिझनस UK आसा. बरो पयशाकार, बरो व्हडलो बंगलो आसा सावथ गोवा. बरी व्हडली गाडी घेवन भोंवता, BMW गाडी असल्यो गाडयो घेवन भोंवता. आनी तेणी आपणाच्या आवयक जाणटेक ओल्ड एज होमान घातलेलो आसा. सरप्रायज. बाबा सी दीस, ही इज माय सन, ही इज वर्किंग इन UK, ही इज अर्निंग सो मच ओके. म्हाका मोबायलाचेर पासून तेणी दाखयले, तेजो इंस्टाग्राम ID दाखयलो. पळय म्हणून लागले वेल एज्युकेटेड ती जाणटी. सगळें तेणी दाखयलें आनी आय गॉट अ सरप्रायज ऑफ माय लायफ, शॉक ऑफ माय लायफ ओके. हांव आतां डायरेक्ट काय कोणाक सांगू शकना. जेन्ना हांवें कॅमेरा वयर केलो, आंटी विल यू एबल टू स्पीक ऑन कॅमेरा. नो बाबा. कित्याक जाणां हांवें तर व्हिडियो घाली जाल्यार म्हाज्या बाबाच्या नांवाची घाण जातली. आनी दॅट मुवमेंट आय लिटरली हॅड टियर्स इन माय आयज. आय हॅड टियर्स इन माय आयज. म्हाका ती जाणटी सांगता बाबा प्लीज डोंट पुट व्हिडियो ओके अँड डोंट टेल एनीबडी दॅट आय एम हियर. इट्स बिटवीन यू अँड मी. आनी तशेंच म्हाका ते सिस्टरीन सांगलें बाबा तेंचे हांगारले व्हिडियोज घालनाका कित्याक की हांगार जे थोडे लोक आसा, थोडे जाणटे आसा तेंच्या फॅमिलीक प्रॉब्लम जातली, मागीर आपणाक प्रॉब्लम जातली. हांवें म्हटलें ओके. सो गायज हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदतां, इतलो करोडांनी पयसो, व्हडली व्हडली गाडी, व्हडलो बंगलो, व्हडलो बिझनस खंय घेवन वचोंक जाय, खंय घेवन वचोंक जाय. तुमचो देवूच तुमच्या घरान ना. देव कोण? लोक चर्चींनी वयता, लोक टेंपलांनी वयता, मस्जिदान वयता, लोक आनीक खंय वयता. अरे तुमचो देव घरांत आसा. माय आनी पाय. माय पायचो आशिर्वादूच देवाचो आशिर्वाद कसो न्हू.
कोण देवळान वयता न्हू तेंकाय तुमकां सांगता, कोण चर्चीन वयता तेंकाय सांगता, कोण मस्जिदान वयता तेंकाय सांगता, तुमचो आवय बापूय घरान आसा न्हू दॅट इज अ बिगस्ट ब्लेसिंग. देवाचो आशिर्वाद, खूब देव माय पाय, आनी त्या देवाक तुमी काडून एक ओल्ड एज होमान घातलेलो आसा आनी तुमी किंग लायफ क्वीन लायफ जगता. स्विमींग पुलार तुमी इन्फिनिटी पुलार न्हाता, गुची वर्साचे तुमी आंगार घालता, BMW ऑडीन तुमी बसोन भोंवता, तुमच्या दारान ड्रायव्हर आसा, सेक्युरिटी गार्ड आसा, पूण त्या घराक त्या गाडयेक व्हॅल्यू ना. कित्याक ना, तुमची खुदचो देव आवय बापूय तुमचो थंय घरान ना, ऑर्फनेजान आसा. ओके, आतां अंकिताची लायफ ते म्हणटा आपणाची आवय तरी आसली, बापूय तरी आसलो, इट वील बी अ बिगस्ट थिंग म्हणटा हांव तुमकां. बट आवय बापूय नासलेल्यान सिच्युएशन कितें ते अंकिता सारकी खूब चेडवां आसतलीं, चेडे आसतले तेंकां विचारा. तुमचे कोण फॅमिली आहा, तुमचे कोण फ्रेंड आहा, तेंच्या फॅमिली भितर कोणाक आवय बापूय ना तेंकां विचारा. आनी तुमी पयशे आसतना तुमच्या आवय बापायक ऑर्फनेजान घालता, ओल्ड एज होमान घालता. इज दीस गुड? इज दीस रियली गुड? वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मनी? म्हाका एक सांग, पयशांनी घर बांदूं येता, गाडी घेवं येता, खूब कितें कितें घेवं येता, पयशे दिवन आवय बापूय घेवं शकता ना. वन लायफ हांव सदींच सांगता तुमकां, एन्जॉय करा. अरे आवय बापूयच ना तुमच्या लायफान जाल्यार कितें फायदो? फाल्यां हांवें समज 2 करोडाचो 4 करोडाचो बंगलो बांदलो, घरान म्हाज्या आवय बापूय ना, तो कितें फायदो बंगल्याचो? केदो व्हडल्या बंगल्यान हांव आनी अंकिताच भोंवतली, कितें फायदो माय पाय ना जाल्यार? वॉट इज द यूज? ही मेसेज हांव स्पेशली त्या एका भुरग्याक दिना, तसले खूब भुरगे आसतले. जशें हांव ह्या आंटीची गजाल सांगता, तश्यो खूब त्या ओल्ड एज होमान आंटीज आसा, 80s 70s 60s 90s पासून. थोड्यांक पॅम्पर घातलेले आसा, डायपर पॅम्पर कितें म्हणटात ते, थोडे अशे अशे चलतात बाबडे. कितें सांगू तुमकां? आनी तुमी थंय UK लंडनान कास्ताद लायफ जगता सारकी न्हू. ते तर सोडूनच घाल, परत थंय एकटो दुसरो जाणटो आसलो, तो आपणाक म्हणूंक लागलो तेज्या भुरग्याक खंय बरें शिकोवंक जाय म्हणून तेणी आपणाची प्रॉपर्टी विकली. आतां तोच भुरगो तेका पळयना, बरें कामाक हा भुरगो तेका. हांव शॉक. एक जाणटो ते ओल्ड एज होमान कामाक आसता. ओके, एक्चुअली ते लेडीज हे ओल्ड एज होम, पण तो जाणटो थंय आसतलो 65 60 बीन, बरो सणसणीत सारको. त्या ओल्ड एज होमान कामाक आसता, म्हणजे सगळे पिवन कसो, म्हणजे साफ सफाई बीन. आमी तेका विचारलें, अंकल तूं कितलीं वर्सां जालीं हांगा? आय एम हियर सिन्स 7 years. आपणान आपणाची प्रॉपर्टी विकली, घर भुरग्याक बरें शिकोवपाक भुरग्याक धाडलो, खंय तरी सांगलें तेणी सावदी खंय तरी. भुरगो बरो शिकलो बिकलो, बरो पयशेकारूय जालो, म्हणजे आतां तो ट्रेडिंग कितें तरी करता म्हणून सांगलें तेणी. ओके, तेणी घर घेतलें भायरूच खंय सावदीकूच, सावदीच्या चेडवा वांगडा काजार जालो आनी थंयच सेटल जालो. आनी हांगा बापायक सोडलो, बापायचे सगळे रिणां, बापायचे घर गेले, सगळे गेले, शॉप गेले. मागीर तो हांगासर कामाक उरलो न्हू, थंय कामाक उरलो. सो असले लोक हांवें आयज हांवें कितें कितें पळोवंक ना, आयज कितें कितें पळोवंक ना. आयज हांवें आनी एक ओल्ड लेडी पयली, ती कितें म्हण लागली म्हाका जाणा, बाबा म्हाका तेणी पळयात हांव कितें आहा तें सांगता तुमकां, फॅक्ट सांगता. अंकिताक पयलो म्हाज्या वांगडा हू इज शी कोंकणीन विचारलें म्हाका, कोण तें? हांवें म्हटलें म्हाजे अमकें अमकें सांगलें. बरें चेडूं मरे. हांवें म्हटलें आंटी कितें जालें? सांगता तुका, आपणाचो चेडो काजार जालो, आपणाचो चेडो भांगर, गॉड सेंड एंजल ल्हान ल्हान भुरग्यांक जेवण दिवप, जाणट्यांची रिस्पेक्ट करप. काजार जालो आपूण, म्हणजे आपणाचो चेडो काजार जालो, बायलेन तेका टोटली चेंज केलो, आनी बायलेन तेज्या आवयक खूद मारून ते ओल्ड एज होमान घातला. कंप्लेंट पासून जाल्लेली तेजेर. हांव शॉक. कितें म्हणून हांव आनी अंकिताक हांव सदींच सांगता, आवय मेळपूच म्हणजे व्हडलें हें लक. आनी आयज काल तुमी मारून आवयक तुमच्या ओल्ड एज होमान घालता. हात हो उखलच्या पयलीं तुमचे हात अशे हे जायना, तुमकां भंय दिसना, तुमी देवाचेर हात उखलता तुमकां भंय दिसना?
हे श्राप घेऊन तुम्ही बोंगल्यान कितले दीस रावतली. माझ्या आवय बापान सांगला म्हाका आणि माझी लायफान जे हांवें स्ट्रगल पयला तेतूंतल्यान म्हाका बाबा एकूच खबर आसा की वयर सरपाक टायम लागना बट सकयल पडपाकूय टायम लागना. वयर तूं सडलाय जाल्यार सकयल पळयत न्हू खायया आनी ती तुका केन्नाय मेळोंक शकता तोंडा फुडल्यान. सो इतल्या पयशांचो घमंड करूं नाका. तुम्ही जे माझी व्हिडिओ पळयताय न्हू तुमचे कोण आवय बापायक तर तुम्ही ओल्ड एज होमान घातला ओके आनी तुम्ही तर माझी ही व्हिडिओ पळयतात न्हू तुमकां सांगता तुमकां ह्या संवसारान नागडे येयल्यात तुमकां नागडेच वयचे पडटले. तुमकां करोडाचे हितून वयपाचें ना. तुम्ही करोड घेवन मरोन वयचे ना. कितें जोडला तें हांगात. वॉट टायम तुमचो तर माझी व्हिडिओ पळोवन तुमचे तर दोळे उगाडटा. प्लीज आतां वचा ओल्ड एज होमान वचा. तुमच्या आवयक सॉरी म्हणा. तांकां घेयात आनी घरा वचा. तुमच्यो आवय कितले खातले रे. तुमकां पोसूंक जायना. 2 टायमाचें जेवण जेयतले थोडीच आपणाक बंडाल पयशांचे दी म्हणटले न्हू. थोडीच तिका परफ्यूम जाय थोडीच तिका ड्रेसीस जाय थोडीच तिका हायफाय प्लेनांनी भोवंक जाय गाडयेनी भोवंक जाय ना. ती म्हणटा आपणाक आपणाच्या भुरग्यांक पळोवंक जाय दोळ्या फुडल्यान. मरपाचो टायम जालो आमचो. आमची भुरगींच ना तोंडा फुडल्यान. प्लीज डोंट डू दीस ओके. हे श्राप घेवन जगो नाका. श्राप घेवन जगो नाका प्लीज पाया पडटा तुमच्या. हे कोणी माझे व्हिडिओज बरे लोक पळयता माझे दुश्मन पासून पळयता न्हू तांकां पासून सांगता मोग करा तुमच्या पेरंट्सांक. वॉट टायम इट्स नेवर टू लेट. वाचा आनी घेवन या. हांव वयतलो थोड्या दिसांनी त्या ओल्ड एज होमान पळोवपाक. माझी व्हिडिओ पळोवन एटलिस्ट कोणाचे तरी दोळे उगडल्या जाल्यार ओके. पण हांव तुमकां तेजे बद्दल कांय सांगूं शकना ती खंयचें कितें तें ऑरेल्स तिका बाबडे ते जाणटेंक प्रॉब्लम. ती कोण ओल्ड एज होम चलयता ते सिस्टरीक प्रॉब्लम. बट सिस्टर थँक्यू सो मच. सिस्टरीक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुवें म्हाका अलाव केलें जाणट्यांच्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक तुज्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक. आनी थँक्यू सो मच ऑल बिकॉज ऑफ यू हांवें ही व्हिडिओ केल्या. म्हाका ते सिस्टरीन सांगलेली एक व्हिडिओ कर म्हणून ही आनी आंटी हांवें सिस्टर तुजें आयकून हांवें ही व्हिडिओ केल्या. थँक्यू सो मच तुवें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून. आय कॅन फील यू रियली. आनी म्हाजी ही व्हिडिओ पळयता जाल्यार खूब मोग तुका खूब मोग. गॉड ब्लेस यू आनी मे गॉड गिव यू गूड हेल्थ एंड सक्सेस. आनी जे बीन म्हाजे ऑर्फनेजान त्या व्हिडिओज पळयता ओल्ड एज होमान ते व्हिडिओज पळयता म्हाजे ओके. आयज ही व्हिडिओ तुमच्या टीव्हीचेर चालू आसतली आनी तुमी पळयतात आसतली. तुमी सगळे जे जाणटे लोक आसा तेंच्यांनी म्हाका आयज आशिर्वाद दिल्लो आयज ओके. गॉड ब्लेस यू आनी तुमची भुरगीं देवा कडेन मागता बेगीन तुमचे कडेन येवन तुमकां येल्या पुरो म्हणून. आनी हेच सांगून हो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता. चॅनलाचेर नेवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टिल देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब करा.